इश्टानो, तुमकां पुरी खावपाक आवडटा? तर आयज आमी पुरी कशी करतली ते पळयतली. हांगासर हांवें ऑलरेडी गव्हाचें पीठ मळून घेतलेलें आसा. गव्हाचें पीठ जें हांवें मळून घेतलेलें आसा तें आतां हांव लाटपाक घेता. चपाती जशी आमी लाट्टा न्हू तशेंच आमी लाटून घेवपाचें. उगडास धरा, जेन्ना आमी पुरयो करता तेन्ना पीठ जें आमी पातें लाटून घेता तें चड पातळ बीन करपाक जायना, मातशें दाटूच दवरपाक जाय. जशी आमची चपाती लाटून जाली काय एक गोल आयदन घेवपाचें. हांगासर हांव एक पेलो घेता. पेलाचो वापर करून तुमी पळोवंक शकता की गोल जाता. तुमकां जर मोठें जाय जाल्यार तुमी हांगासर बशयेचो पासून वापर करूं शकता. हांगासर हांवें तेल ऑलरेडी तापोवन घेतलेलें आसा. जशें तेल तापपाक लागलें, खतखतपाक लागलें की हांवें पुरयो लाटलेल्यो त्यो घालून घेता. उगडास धरा, आमकां पुरयो काडटा आसतना फ्लेम आसा ती हाय करपाक जाय. ताच्या उपरांत स्लोली तुमी ही फ्लेम स्लो करूं शकता. जशें की तेल तापलें तुमकां कळ्ळें काय तें. जर तेल तापलेलें आसता तेन्ना पुरयो बऱ्यो फुलोवन येतल्यो. तुमच्यो जर पुरयो फुलना जाल्यार तुमी जी चपाती पयलीं लाट्टा न्हू ती पातळ लाट्टा आसतली. म्हणून जें पातें आसा तें आमकां मातशें दाटूच लाटपाक जाय. तर म्हाज्यो पुरयो ऑलमोस्ट रेडी जालेल्यो आसा. तुमी बीन अश्यो पुरयो करून पळयात आनी कश्यो जाल्यो त्यो सांगात म्हाका.